आमकां पॅरिटी आहा लँड लुजराक अशें दिसता. आमी डिमांड तसो मारला की प्रतिनी 160 आहा पळय ती तशीच उरलेली आहा पळय ती पेडणेकरांक रेस्ट मेळटली पेडणे तालुका. आमी अशें म्हणून ना की आमकां लँड लुजराक आमी दितले म्हणून, पूण सगळे अख्खो एअरपोर्ट येता तो पेडण्यान येता न्हू एकूच एअरपोर्ट तो पेडणेकरांक मेळचो. पूण हांव इतलीच म्हणून पॅरिटी आहा पळय ती लँड लुजराक. अशें जाल्लें आहा म्हणून खूब तरेन सांगलें आमकां. आनी तेच्या उपरांत आमकां ड्रायव्हर कोण आहात हे आमचे बॅज आसून सुद्दां तांकां सुद्दां आमी एक 3 दिसाचो बी एक तांकां ट्रेनींग दितलें म्हणून सांगलें. आनी अशे तरेन आमचे आयज हें करून आमी खंय तरी आमचें जें आंदोलन आहा एक 2 वीक जायसर आमी एक स्थगीत दवरूंक सोदता. म्हणजे आंदोलन परतय करतले तुमी ना हो जर जायना जाल्यार नोटिफाय जावंक ना परत नोटिफाय जावंक ना जाल्यार आंदोलन आमचें जावंक ना जावंक ना जाल्यार आमी फुडें हें करतले. फुडें एकूच प्रश्न, तुमी आंदोलन केलें म्हणून तुमकां न्याय मेळ्ळो सो सर्वत्र दिसता. पूण जेन्ना मुख्यमंत्री किंवा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन चर्चा करपाक तामणकर वयता तेतून तुमचो एकूय ना न्हू. हे कितें कन्फ्युजन हे सर कशें आहा जाणा आमचे पळय जेन्ना आमचो आमदार वयता थंय आमकां दिसता की आमी आनी वचपाची गरज ना. पूण तेकाय कितें तरी बरें मातशें खबर आहा म्हणटो ते खंय तरी तेणी व्हेलो आसतलें तेका. पूण आमकां आमचे सरपंच हेच्या कडल्यान आमकां ते फॉलोअप मेळटाले. ब्लू अँड व्हाईट जो ब्लू कॅब म्हणून ऑलरेडी सँक्शन केला गव्हर्मेंटान. आणि बाकीचे जे आमचे एक कमर्शियल टर्म्स अँड कंडिशन जे GMRन घातलेले आसा म्हणजे जी सर्टन फीज मागीर पार्किंग फीज भाडें ते गव्हर्मेंट म्हणटा आमी तेंच्या कडेन इंटरफियर जायना ते तुमी तेंच्या कडेन उलयात म्हणून. सो आमी एज इट इज आमी एग्रीड जाल्ले जे कितें फी आहा ती भरपाची आमची तयारी आसा. आनी परमिटां दितना मिनिस्टरान सांगलें पयले सुवातीचेर म्हणजे फर्स्ट फेजीन 300 परमिटां दिता म्हणून. आमी तांकां परत एक रिक्वेस्ट केली की 300 परमिटां दिल्या उपरांत ती संख्या जी आहा ती फ्रीज करची न्ही म्हणजे त्याच्यारूच हें करचें न्ही की ती जाल्या उपरांत आनी फुडें दिवचें ना अशें जावपाक जायना. तर मिनिस्टरान आमकां प्रॉमीस केला जशें जशें फ्लायटां वाडटली जशी जशी एअरपोर्टाचेर गाडयांची रिक्वायरमेंट वाडटली आनी जशे जशे लोक एप्लाय करतले त्या प्रमाणे तांकां आमी परमिटां दितले. कोणाकूच परमिटां दिनासतना रावचे ना. काय राजकारणी आहात ते आमी राजकारणी न्ही आमी राजकारणी न्ही. आमकां राजकारण आमी खंयच्या पार्टीचे मनीस न्ही आनी आमी राजकारणानूय ना. आमी आमच्या संघटने बरोबर आसा आनी आमी आमच्या लोकां बरोबर आहा आनी आमकां कसल्याय प्रकारचे राजकारण करपाचें ना. आमी खंयच्याय पक्षाशी बांदील ना. त्यामुळे काल एक प्रेस घेतली पळय त्यांच्यानी थेट तुमचेर आरोप केला की तुम्ही जे निवेदन दिला किंवा मेमोरंडम दिला त्यामुळे सगळी प्रक्रिया थांबली. नक्की त्या मेमोरंडमान काय असले आणि ते आज तुमचे मान्य करून घेतले सरकारान. त्या हातून आशिल्लें की आमकां बेगिनात बेगीन स्टँड जो ब्लू बॅग आसूं ब्लू कॅब आसूं किंवा येलो ब्लॅक आसूं तो बेगिनात बेगीन नोटिफाय करचो ही एक मागणी आशिल्ली आमची. दुसरी मागणी आशिल्ली आमची आमकां जे आमी लँड लुजर आसा जे इफेक्टेड पंचायतीतले लोक आसा तांकां प्रायोरिटी दिवची ती मागणी आमची मान्य जाल्या. तिसरी मागणी आमी जे कोण तरी विडो आसा किंवा वुमेन आसा तांकां प्रायोरिटी दिवची ते मागणी तेंच्यांनी आमकां मान्य केल्या. चवथी एक मागणी आमची आशिल्ली ती आमकां कितें तरी जे फीज आहा कमर्शियल जे टर्म्स अँड कंडिशन आसा GMRचे तातूंतल्यान कितें तरी मोबा दिवची. पण ताचेर मिनिस्टरान आमकां प्रॉमीस अशें दिवंक ना. पण तेंच्यांनी सांगलां की तुमी तेंच्या कडेन नेगोशिएशन करा GMR कडेन ते आमी GMR कडेन मेळटले. आनी जेणी तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे आमचेर जे आरोप केले की आमकां लागून रेंगाळ्ळे म्हणून वयल्यान आमी आयज सांगूंक शकता तुमकां आमकां लागून रेंगाळूंक ना तर आमकां लागून ही प्रोसेस मातशी फास्ट आनी फुडें गेली. आनी तुमकां उदळ सांगल्या त्या प्रमाणे घर जर बांदतलो जाल्यार पयलीं जागो जावो पडटा. हवेन घर बांदूंक शकना. आनी जेन्ना GMRन जाग्याक लागून कन्सेंट लेटर दिलो तेन्ना जे गोश्टी फुडें गेल्या. सो आमकां तेतून पॉलिटिक्स करपाचें ना आनी कोणाचेर आरोपय करपाचें ना. आमी सत्य परिस्थिती सांगता की दुसरे दिसा आंदोलनाचो जो दीस आशिल्लो ते दिसा डेप्युटी कलेक्टराच्या फुड्यान GMRच्या मनशान सांगलें की आमी आयजूच लेटर धाडून दिला आनी कन्सेंट आमचे दिले आमी 50 गाडयेचें पार्किंग आनी कावंटराक जागो. सो ह्या अशा गोश्टी आसतना कोणाक पॉलिटिक्स करपाचें आहा तांकां पॉलिटिक्स करूं न्ही कित्याक तांचें प्रोफेशन तें. आमचें प्रोफेशन कितें आमचें टॅक्सी चलोवपाचें आनी 2 पयशे जोडपाचें आमच्या टॅक्सी भावाचें प्रोफेशन तातूंत तेंच्यांनी स्वयंपूर्ण जावचें अशी आमची इच्छा. स्टँडर्ड कितके सादारण करून घेतलं तुमचे टॅक्सी सध्या पार्किंगाक आमकां 50 जाग्याचें पार्किंग दिलां आनी
5 गाडये ते बे म्हण आसता थंय उबे दवरपाक थंय 5 गाडये पूण कशें जातले 50 गाडये सद्याच सुद्दां आमी अरेंजमेंट करतले कशें 50 गाडयेचे लायनींग आशिल्ले फुडें गेले काय ना फाटल्यान तो परत येवन 50 लायनींग रावतले सो व्हडलोसो प्रॉब्लेम सद्या जावचो ना आमी एडजस्ट करपाक आणि हे दोनूय युनियनांक तुमच्या एक वेगळी आहा तुमची एक युनियन ना आमकां त्यांचे ते जर आमच्या बरोबर येता जाल्यार आमी तांकां वेलकम करता शेवटाक आमचे पेडणेकार ते कोणूय आमच्या बरोबर येता तांकां आमी कोणाक काय हें करिना कसलें बंधन ना ह्यो आतां स्टँड आहा न्हू 300 परमिटा तुमकां गव्हर्मेंटान एग्री आयज जाला मागील बुद्दीन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हितून पेडणेकार काय अफेक्टेड एरिया प्रायोरिटी आसतली नाही प्रायोरिटी आरटीआय अंडर जो तुमकां आयज तेणी ह्या दिला स्टँड नोटिफाय करता सांगले 15 डे 2 हय हितून प्रायोरिटी कोणाक आसतली खंयच्या पळयात आतां प्रायोरिटी म्हणजे सांगपाक म्हटल्यार आमच्या कडेन सद्या जो डेटा आसा लँड लुजर आनी अफेक्टेड पंचायत हय ते आमच्या कडेन जवळ 160 एप्लिकेशनां आसा मागीर तुम्ही So, भायल्या बाकी- लोकांक पेडणे तालुक्यांतल्यांक थंय स्थान दिवचे ना अशें ना कोण 160 आनी 300 परमिटां 300 मेळटली न्ही सो अनदर 140 परमिटां आनी आसा न्ही सो बाकीचे आमचे भायले जे पेडणेकार आसा लोक तांकांय तेतून सामावून घेतले न्ही आमी कोणाचेर तसो अन्याय करचे ना आनी आमकां अन्याय करपाचोय ना शेवटाक पेडणेकार भाव सगळ्यांनी आमकां सपोर्टूय केला कोणी ज्यांच्यांनी करूंक ना सपोर्ट त्यांचे कडेन आमी लक्ष दितले आनी सपोर्ट केला त्यांच्या कडेन आमी लक्ष दितले शेवटाक आमकां सगळ्या पेडणेकारांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जावो आमी कोणाकूच अन्याय कोणाचेर करचे ना हे आमच्या कडल्यान तरी कोणाचेर अन्याय जावचो ना ब्लू कॅब आता करता पळय तितून ते तामणकराचो ग्रुप आहा असं दिसता सगळीकडे हय. तांकां तुम्ही सामावून घेतले तांची इच्छा आसल्यार तेंच्यांनी येवपाक जाय न्ही आणि समजा त्यांका त्यांच्या हेंका ग्रुपांक पयली दिले म्हणजे ते स्टँडाचे हेचे करून जाल्यार फुडें कितें आसतलें तुमचे डिसिजन नाही पयलीं कशें आसतलें की पयलीं अजून नोटिफिकेशन येवंक ना नक्की तुमचे दोन ग्रुप झाले न्हू म्हणून ग्रुप जाले पासून शेवटाक कायदो आसा न्ही ताका कायद्या प्रमाणे जे नोटिफिकेशन येतले त्याच्या उपरांत गव्हर्मेंटाची एडवर्टायज येतली त्याच्या उपरांत जी एप्लिकेशनां येतली ती कन्सिडर जातली तुम्ही 6 म्हयने पयलीं वर्सां पयलीं दिल्ली जर कन्सिडर करतले जाल्यार ताका मागीर आमकां डायरेक्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन उलोवचें पडटलें